प्रितीच्या बाबयणू तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातवाची 21वी चीट 33 to 43 पर्यंत. आनी आमी आयच्या शिवर्तमानाचेर नियाळ करच्या पयलीं आमी पळोवया जेजू खिया जातो. जेजू देव मंदिरान वेता आनी थिंचोर मुखेल आदनीक आनी लोकांचे जाणट्यांनी जेजूक एक प्रश्न विचारलो. कसलें सोथेन हें वस्तू कोत्ताय तूं आनी कोणें दिल्या तुका ही सोताय? तुका अधिकार कोणें दिला? आनी त्या उपरांत जेजू तांकां 3 वोपार घालता ह्या आदनिकांक, ह्या लोकांच्या म्हणजे जाणट्यांक. आनी आयज जें शिवर्तमान आमी नियाळ कोत्ता ती जावन आसा 3री वोपार. आनी ही वोपार जावन आसा दाका मोळ्यान कुलवाड्यांची. आनी भाव भयणीनो, आयज कितें घडटा? जेजू एक वोपार घालता आनी ही वोपार जावन आसा ह्या जाणट्यांक, ह्या लोकांच्या मुखेल्यांक. आनी तो 43 वडीन कितें म्हणटा? तो 43 वडीन म्हणटा, म्हणटोच आपलें राज देव तुमचे कोडलें काडून घेतलो आनी तांचीं फुलां दितो एके पोरजेक दितलो. पुतून म्हणटा, म्हणटोच आपलें राज देव तुमचे कोडलें काडून घेतलो आनी तांचीं फुलां दितो एके पोरजेक दितलो. भाव भयणीनो, हे जे आदनीक आहले, हे जे फारिझेव आहले, हे जे मुखेल आहले लोकांचे, तांकां देवान काम दिल्लें देवाचें उतर परगट करपाक, मोगान चलपाक. एके भाशेन ते जावन आहले गोंवडी आनी लोक जावन आसले ती पोरसां जावन आसली ते मेंढरे. आनी तांकां काम दिल्लें त्या मेंढऱ्यांचें काम करपाक, तांकां पळोवपाक, तांकां देवाचें उतर दिवपाक, तांकां खरेंच एके भाशेन देवाचो संबंद घट करपाक. पूण हे मुखेल आदनीक देवाचें काम करचे सोतेक कितें करताले? आपणाचेंच पळयताले. ते लायक पुलीसमॅन गोंय आहले. आयज काल आमकां CCTV आसता. कोणूय थंयसर कोणें कितें कोत्ता जाल्यार ती CCTV कॅमेरा पळयता कितें कोत्ता तो, कोण कोन्ना तो. आनी एके भाशेन हे मुखेल आदनीक CCTV कशे आहले, पुलीसमॅन गोंय आहले. लोक कितें कोत्ता, कितें चुकी कोत्ता तें तांकां धरून तांकां त्रासान घालताले. आनी लोकांक इतले त्रास जाताले, इतली आडकोय जाताली. आनी ह्या वेळार ते येतात आनी जेजूक प्रश्न विचारतात, तुका कोणें अधिकार दिला हें सगळें करपाक? भाव भयणीनो, जेजू आयज तांकां सांगता, तो म्हणटा, आपलें राज देव तुमचे कडेन काडून घेतलो आनी तांची फुलां दितो एका पोरजेक दितलो. आयज जेन्ना आमकां म्हणटा आमी क्रिस्तांव म्हणटा, आमी देवाचे जेजूचे पाटलादार म्हणटा, आमी खरेंच म्हणटा आमी जेजूचे शीश, आमी खरेंच जाणो की जेजू आमचो सोमी आनी दोनी म्हूण. आमकां जेजून हो अधिकार दिला, आमकां हो हुकूम घाला, म्हणजे आमकां वचोन देवाचें उतर परगट करपाक, आमी आमच्या जिवितांत देवान कितें केलां, जेजून कितें केलां तें दुसऱ्यांक सांगपाक. कित्याक कितलो लोक ह्या संवसारांत आसा जेजूक नोको, मागणें कोत्ता, हें कोत्ता, तें कोत्ता, पूण खरेंच तांचो संबंद जेजूशी ना. तांकां देवाचें उतर कांय ती नोकोत, कितें सोत तें नोकोत. आनी बिश्टें चलतात, आमचें सगळें देवस्पण चलता, पूण खरेंच आमचो संबंद जेजूशी ना. आनी देखून आयज जो लोक जेजूचें शिकवण घेतात, जेजूचें उतर घेतात, ते खरेंच ते उतरां वरवीं तांकां तें जैत मेवता. तीं वेतात आनी दुसऱ्यांक बरी खबर सांगतात तांकां की खरेंच हें उतर जेजू म्हणटा, वसात आख्या संवसारांत आनी म्हजें उतर परगट करा. आनी जो लोक आयज म्हणटा आपूण क्रिस्ताचो म्हणून, हांव खरेंच भावार्थी म्हणून, पूण हें काम करना, आयज जीं उतरां जेजून त्या फारिझेवांक, त्या आदनिकांक म्हणलेलें तोच उतर आयज तो सगल्यांक जो काम करना, जेजूच्या शेतान, जेजूचे पोरजेक तांकां म्हणटा,
तुमचें कोडलें काडून घेतलो आनी तांची फुलां दितो एके पोरजेक दितलो. भाव भयणीनो, गरज आमकां ही बरी खबर जेजूची, देवाची बरी खबर सगळ्या संवसाराक सांगपाक. आमी सगळीं संवसाराक पावची नात. आतां ह्या दिसांनी कोरोना वायरस चलता, आमकां भायर वचपाक इतली भिरांत दिसता, पूण आमकां आमचे कडेन टॅलिफोन आसा, आमचे कडेन मोबायल फोन आसा, आमचे कडेन इंटरनेट आसा, आमचे कडेन वॉट्सॅप आसा, फेसबूक आसा, जें आमचे कडेन आसा आनी ज्या लोकां कडेन ना, आमच्यान तांचे बसत मागणें करूंक जाता. सायबा, तुज्या शेतान धाड मनशांक ही बरी खबर दिवपाक. आनी हें जें उतर आमी आयकता, खरेंच हें आमच्या जिवितान वापरूंक आनी तें खरेंच आमकां तें जैतीचें जिवीत, देवाचें जिवीत फावो जावपाक आमी आयज हें आमचो थाराय करया. भाव भयणीनो, गरज आमकां ह्या दिसांनी जेन्ना आमी देवाचें उतर शिकता, देवाचें उतर पाळटा, आमकां तें जैत मेळोवपाक आमच्या जिवितान, आनी तें जैत मेळल्या उपरांत दुसऱ्यांक बरी खबर दिवपाक. कित्याक जेन्ना आमकां आमच्या जिवितान जैत आसता, आमकांच बरें आसता, आमकां देवाच्या उतरा वरवीं सगळें बरें देवाचें फावो जाता, तेन्नाच आमी बरी खबर दिवपाक पावतले दुसऱ्यांक. ना तर आमी बसतले आमच्या कुडान आनी आमी रावतले वायरस बसपाक, तेन्नाच आमी मातशें कितें करतले आमचें देवस्पण. पूण आतां गरज आमकां वचपाक. आमकां देवान सगळें बरें केलां, आमकां त्या वायरसांतलें निवारल्यात, आमकां खरेंच ताणें तांचे आंज बोडवे धाडल्यात, आमकां खरेंच ताणें आमकां बरें केलां. गरज आमकां ह्या देवाक आमी वाखाणपाक, ह्या देवाची बरी खबर दुसऱ्यांक सांगपाक आयज आमचो थाराय जावनी. आनी ह्या आयतारा दिसा जेन्ना आमी हें नियाळ ह्या शिवोर्तमाचेर नियाळ करता, हें आमी करूंक आमचें मागणें जावनी. तुमकां तुमचे फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक गॉड ब्लेस म्हणटा.